मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव सुरेपळाचे हेडलाईन्स। मये ग्रामसभेत खण प्रश्नाचेर भर थळावे शेतकार आणि ट्रक धन्यांनी ह्या वाठारातल्या खण कामाविषयी उक्तायलो खर हुस्को। स्वच्छ भारत आणि नितळ गोय जाता काबार। गोयात कोयराचे संकष्ट सरता वयर ह्या पर्यटन थळाचेर कोण घेतलो खर दखल। चिंचणी ग्रामसभेत नव्या आर्थिक वर्षाचो अर्थसंकल्प मंजूर। सरकाराक आपत्कालीन खर्चाची मर्यादा 5,000 रुपया वयल्यान 1 लाख करपाची केली मागणी। पंचायतीन केलो थाराव संमत। आणि आताची कोकणी खबरो विस्तारान। खण प्रश्न अजून तडीक लागपाचे नाव घेना। मये ग्रामसभेत खण प्रश्नाचेर चढ भर दिलो। थळावे शेतकार आणि ट्रक धन्यांनी ह्या वाठारातल्या खण कामाविषयी खर हुस्को उक्तायलो। खण कंपनी थळाव्या लोकांक संद दिवच्या बदला कंत्राटी कामगार आणि ट्रक भायल्यान घेवन थळाव्यांक आडनदर करता असो आरोप थळाव्यांनी केलो। थळाव्यांक नोकऱ्यो मेळच्यो आणि थळाव्या ट्रकांचो वापर करचो हे खातीर पंचायतीन हस्तक्षेप करचो। तशेंच शेतकऱ्यांचो बऱ्याच काळासावन प्रलंबित आशिल्लो लुकसाण भरपाईचो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली। बार लोडिंग करता जर बार लोडिंगाच्यो गाडयो 10 चलता 10 गायराच्यो तर 10 गायराच्यो गाडयो भायर पडा जाल्यार आमचे 20 ते 40 गाडयो थंय चलूंक शकता बार लोडिंगाक। प्लस वेदांत पिटान ज्यो गाडयो चलता रिजेक्शना 20 गाडयो ज्यो 10 गायराच्यो चलता रिजेक्शना त्या जाग्यार आमची 60 गाडयो चलतल्यो 6 व्हीलर आणि ऑटोमॅटिकली रिक्वायरमेंट वाडटले आणि गांवच्या लोकांचे ट्रक लागतले। पण थोड्या लोकांक अशें जालें की वेदांताचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते येवन जोडून वयता आणि ताका ते कोणाक कितें थारायतात आमच्या ट्रकवाल्यांक किंवा ग्रामपंचायती कोणाक कितें धरतात आणि तेंच्या आशिर्वादान ते चालू दवरता आणि आमच्या गाडयांचें काम आहा तें काडून घेतात। ऑटोमॅटिकली आमचो पेमेंट हाफ जाता। मेंटेनन्साक आमी घ्या पडल्या आणि आमच्या गांवांत आमी इफेक्ट केला। शेतकार आमचे लागतात गोळाकारा आमचे सगळे आमचे वेस्ट जाले उदान ट्रक तरी आमचे चलचे अशी आमची इच्छा आणि ताका भरपूर काम मेळचें। गेल्या वर्सा अशेंच जाल्लें की एसके खेळटा म्हणून जो एक कॉन्ट्रॅक्टर तेंच्यांनी हाडला हांगासर आणि त्याच्या अंडर सगळी मायज चलयतात। म्हणून आमी ताका कितें केल्लें आमचो बिचोलचो MLA शेट्टी आणि प्रेमेंद्र शेट आमचो मयाचो आमदार तेंचे कडेन बसोन ताका आमी भायर काडलेलो बंद केलो ताका आणि दोन्ही आमदारांच्या फुड्यान तेंच्यांनी बरोवन दिलें की हे गाडयो बंद आसतल्यो आणि तुमच्यो गाडयो चलतल्यो म्हणून। तेच्या उपरांत त्यो गाडयो बंद आसल्यो आणि आमचें रिजेक्शन थोडे दीस आमकां दिलें तेंच्यांनी परत बंद केलें आणि रिजेक्शनाचें काम आमकां नासल्या कारणान आमकां पेमेंटूच तसो येना। आमकां जावं तसो पेमेंट कांय ना भितर आमी वयल्यान आमकां मेंटेनन्साक तेंच्यांनी जाम केल्लेलें आसा। असो सालमानत जेटीचेरूय हाडून तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर भायलो लायला तो पॉयंट ताका दिल्लो आणि कंपनीन तितूंतल्या तितून एक काम केल्लेलें आहा आपूण गाडयो हाडून लायले तो मायनीच्या अगेन्स्ट आसा। तेंच्यांनी तो गाडयो हाडून लावंक शकना कित्याक ते मायनींग इक्विपमेंट जायना ते आमच्यो गाडयो लावंक जाय ते पण आमच्यो गाडयो लावंक पळयना भितर लोकलाच्यो गाडयो घेवंक पळयना त्यो तांकां भायल्याच कॉन्ट्रॅक्टर जाय। काल आमच्या CM सरान तो एक स्टेटमेंट केल्लो भायले येवन हांगासर जेन्ना आमी फाटीं रावल्या म्हणून भायले येवन हांगासर दुबय जालें तेंची म्हणून। तशेंच आमी आतां हें चिंतता की आमकां जर आतां फुडें सरान आमकां एक काम जाय जाल्यार आमकां सरकारानूय सपोर्ट करपाक जाय आनी ताका भायर काडपाक जाय अशें आमी गोंया पंचायती कडेन मागलां की ते तुमी आमकां सपोर्ट करात की SK खेतानाक भायर काडपाक। ही आमच्यो ह्यो पारंपारीक देवाच्यो वाट्यो आहा त्यो खंयच्या कोणीय जागा घेवन खंयच्या ओनरान घेवन नाल्यार खंयच्या IIT येवन नाल्यार कितें येवन ती जागा आमकां देवाची जागा देव वयता ती आमकां मेकळी जाय आणि म्हणून आमी आयज पंचायतीन ठराव घातलेलो आहा की अशें हांव पयलीं घालता पूण आतां आमकां दिसून येयलें खंय खूब कडेन हेच्या बद्दल जागे बद्दल खंयचो भायलो लोक येता आनी दोंगर घेता ताका खबर ना आमचे बाबा जेवणी घालता नाल्यार आमचो देव वयता नाल्यार आमचो कळस वयता कोळयो आहा त्यो ताका खबर नासता आनी तो घेता आनी तो फाल्यां दादागिरी करता। आतां कसो कंपनी कशी आमकां आतां वयर घेयना कित्याक तर तुमच्या गांवाच्या खातीर आमी पंचाक आनी सरपंचाक घेता आनी ते वयता। आतां देवाची वाड आमची मायनी वचून गेल्या ती फाल्यां तो म्हणटलो कितें कंपनी म्हणटली आतां दिताली फुडले जनरेशन कल्चर न्हू तो म्हणटा शिरगांव वचून वता तुमची पॅट अशें जावंक जायना। म्हणून हे आमच्यो देवाच्यो ज्यो वाटो आहा आमचे देव वयता आणि कितें वयता ह्यो आमकां सेव करूंक जाय तो व्हडलो डोंगर थंय घेवं। प्रश्न हे बरे येयले चडशे शेतकारांचे प्रश्न येयले ते आमी प्रश्न बरे हाताळ्ळे।
दुसरें म्हटल्यार आमचे मायनिंगाचे दोनूय मायनिंग जो आसा वेदांता आनी साळोकर मायनिंग हेंचे प्रश्न येयले की ट्रकवाल्यांचे विशय आले ते आमी तात्काळात घेतले आनी ते सोडोवपाची तयारी केली. गोवा 365 खातीर महेश गोळेकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. गोंय हे पर्यटन थळ, पूण पर्यटन थळार लोक मज्जा मस्ती करून कोयर मात फाटी सोडून वतात. स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय एक वेगळीच काणी सांगता. नितळ राज्य म्हणपी ह्या गोंयांत कोयराचे संकश्ट वयर सरपाक लागला. आता पर्यटन थळ धोक्यात आसा म्हणपाक अतिताय जावची ना. वेळसावच्या पिकनिक स्पॉटार कोयर पळोवन थळाव्यांनी खंत उक्तायली. आयकात तांचे उतफर्के. म्हाका खूब दूख भोगलें इसवर्शी विलेज जी आनी इज ए ट्युरिजम विलेज जी आनी आज आमचे वेलसांवचे समुदाय सेंट स्टीफन समुदाय पालीची हिंगा पिकनीक येयली. तेणी म्हाकाय आपयलो तूं यो म्हणून आनी हांव आतां हिंगा येयल्लो. हांव हें शॉक जालो चोयन ही इतली गार्बेज, हे सायडी गार्बेज, देवादन गार्बेज आनी हिंगा आनीकूय लोक पिकनीक येयला तो म्हाका म्हणपा लागलो अरे कितें तुमची वेलसांव आनी हें पडटा वेलसांव पाली इसवर्शी जुडिक्शन हिंगा येवादन हे आहा गोवा गेस्ट म्हणून गेस्ट हावज आहा, कस्टम हावज आहा. हिंगा इलेक्शन जातात, पंचायत इलेक्शनां, MLA इलेक्शनां, ह्या वॉर्डाचें इलेक्शन हिंगा जातात आनी इतलें चोवून म्हाका त्रास भोगले. आनी हे न्हू हांव चोयतालो थोडे तेंप आदीं आमचो बाब यूथ एलिस्टन वेलसांचो तेणें 14 डस्टबीन बॅग मोडली आनी दवरली आनी ती कोण ओनाय म्हणून मागीर ती पंचायताको दवरली. तेजे इश्यू देखून जाल्लो ती पंचायताको कोण बॅग हाडून दवरली काय म्हूण. आज हांव सांगूंक सोदितां वेलसांव पयलीं हांव एक ही मॅसेज दिवपाक सोदता. हांव कोणाक क्रिटिसायज करूंक सोदना पूण हिंगा एक माडाचेर तेमी हें मारलां एनवायरमेंट फेलोशीप तेणी येयल्या तेणी ड्राय वेस्ट डस्टबीन हे भाशेन बोर्डा हेचेर मारला स्टॉप ओशन पोल्युशन. सो हें सगळें बोर्ड हांव म्हणटा लोक येता पळय तांकां आज यूथ हांव चोयता फॅमिली बाराबर यूथ आहा. युथाकूय हें दिश्टी पडना बाबा आमी येताय पिकनीक कोताय एन्जॉय कोताय आनी वयता आसतना ही घाण कोन्न वयताय ती आज आमी येयले जाल्यार आमचे समुदाय हेचो हेचो बॅग हाडा. आमी आतां हितून बॅगां भोतले आनी कितें आहा तें आमी वतले गार्बेज आमी उडोवच न्हय. सो हीच मॅसेज हांव दुसऱ्यांक दिवपाक सोदतां की गार्बेज बॅग मेळटाय तुमी पिकनीक येता आसतना हेचो बॅग हाडाय तितून बऱ्याय आनी ओराय आमी कोणा पिकनीक येयनाका आनी कितें म्हणाय पूण हें चोयन न्हू ट्युरिजम मिनिस्टराकूय सांगता तुमी बीच क्लीन कोताय तुमी पेमेंट कोताय लाखांनी हजारांनी पेमेंट कोताय ही बीच चोय ही बीच कितें जाली ती आनी हिंगा हितून लोक येता ह्या हॉलांत बिचेर आनी ती कितें लोकांक उदक न्हांवपाक बरें मेळटा सेफ्टी आहा ताका लागून हितून लोक येता. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान न्हू तांकां सांगता पयलीं सांगता पंचायताक वेलसांव पाली इसवर्शी पंचायताक की तुमचो हिंगा रिप्रेझेंटेटीव आहा आनी हिंगा तुमचो रिप्रेझेंटेटीव आहा तो डिप्युटी सरपंच हांव तेकडे रिक्वेस्ट कोता की बाबा मातशें यो आनी हिंगा चोय. ही तेन्ना टावटे तें सायक्लोन जावन हें मोडोन पडलेलें तें म्हणल्यार तें उब जायना तेंच जायना. आमचे पंचायतीन न्ही 100 रुपया आनीकून काम केलें ना हे आमच्या वाड्यार ते झाडां मारपाकू झाडां मातशें न्ही पयलो 25 पयशे घेवन खाता अशें सांगता. आनी हांवें तेंच्या पंचान सांगलो आहा म्हाका कमी ताणें पयशे घेवन ड्रेनेज ओपन करून पयशे गेले म्हणून पण ड्रेनेज ओपन जालें नाही म्हणून लास्ट हेच्या पावसा बसून सांगता. अरे वा कितें रे मनीस तुका जाय नाल्यार कित्याक बसला रे तूं दुसऱ्या तरी रिजायन पण जावचा आसलो आनी तुवें बाय इलेक्शन आनी कोण कितें बरें काम करतालो पूण आतां आनी टायम खंय उरला काबार टायम ताका लास्ट टायम सांगलेलें म्हाका कोणें सांगलो म्हणून तूं ते पागार खावपा जाय म्हणून थंय रावलो मरिंगार पंचायतीक. राग येना मनशाक राग येना आमचो गांव पिड्यार केलो मागीर तेणें पिड्यार केला आतां आख्खो रंगावी एक मनशाक खंयचा तेची खबर अरे तो आहलो नाहलो चल्ले ते कॉरिडोर जालो म्हणटा हाय मोहबर ना नाय मोहबर ना कितें जायना हिंगा. हांव तेजे भाशेन रोकोजान उलो मारले ते भाशेन बाबा एक पंचायतीन तरेनी एक डस्टबीन दवरपा जाय आसलो हिंगा. पंचायतीन डस्टबीन दवरपाक कितें प्रॉब्लेम आहा ती पंचायतीन दवरप ना दवरप. सेकंड कम्स टुरिजमानूय करपा जाय हें काम. आतां तो बारकोजान सांगला टुरिजम मिनिस्टर आपण कॉन्टेक्ट करता म्हणून आनी ही वील रुकोजी इज डुईंग अ गुड जॉब नॉट ओन्ली एवरीवेअर तो सारको
I find him is like a shining star. He's doing a wonderful job. आख्खें वेल सॉंग गाजयत तो आनी आज आमगे हॉलां पावल म्हाकाय बरी खूब खुशालबाय भोगली. बाबा एलिस्टना खबर सांगलें तेणी येवन फॉरेन इतली बॅग बोल्ली तेन्ना हांवें बायट दिल्ली. पूण हें बायट देन मरे कांयच ना. तेच कांयच येना इफेक्ट कांय बरेपण कितें येना. बरेपण तर येवपा जाय. आतां पूण तेणें कान आयकल्या पुरो आनी बाबा हिंगा आमचे कात काडटाय म्हणून आत आनी कात काणे मोरये पिल्याची ते भाशेन काडटाय म्हणून आमी कित्याक घेवया काय दिवया आमी तांकां डस्टबिनां. आतां तुमको जायना मरे कोणाक स्पॉन्सर मागून दियाय मरे. तुम सारके तर दुर्बळ जालाय पंचायती. बट पंचायत इज डुईंग गुड जॉब म्हणजे कोणाय कन्स्ट्रक्शन येता दे गिव ए गुड बायक टाक. अरे आमकां कितें कोरया मरे. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत येवपी पर्यटकांक लागून राज्य शिमेचेर नेम बंद पडटले अशें दिसता. सोरो पिवन जावपी झगडी ते घुळी वखदां, वेवसाय, वेगान गाडी चलोवप, दर्यादेगेर गाडी चलोवप, थळाव्यांचेर हल्लो करप, गोंय आनी गोंयच्या सरकाराचेर नाक खुपसून वेवसाय करप ही कांय उदाहरणां आतां एक पॅटर्न जावपाक लागला अशें दिसता. 4 पर्यटकांनी दर्यादेगेवयल्या शेकाचेर व्हड गडबड केल्या उपरांत बाका दर्यादेगेर झुजाच्या मैदानात रुपांतरीत जाल्ली. अहवाला प्रमाणे पंगडान खावन पिवन आनी मागीर शेकाची तोडफोड केली आनी कर्मचाऱ्यांचेर हल्लो केलो. हे सगळे कन्नड संगीत वाजयल्ले नाशिल्ल्यान घडले, पूण ते थंयच थांबले ना. गोंयच्या दर्यादेगेचेर आतां गैरवर्तणूक केल्ल्यान खाजगी मालकीचे हक्क आसात अशें मानून पर्यटकांनी हे शेक बंद करपाची धमकी दिली. उपरांत पुलिसांनी चौगांकय ताब्यात घेतले आनी फुडली चौकशी सुरू आसा. मजगतीं हडफोड्या बच नायट क्लबाक उजो लागिल्ल्यान गोंयच्या पार्टी संस्कृतायेचो कुरूप भाग परत एक फावट उक्ताडार आयलो. बेकायदेशीर कार्यावळी, दुबावीत परवानग्या, चड कर्दींचो हुस्को आनी रातची अर्थवेवस्था जंय आपत्ती येवचे मेरेन नेम चड करून पर्यायी दिसतात हे पर्यटकांक आकर्षित करूंक शकता. पूण थळावे लोक प्रस्न विचारतात, ह्या अनियंत्रीत अंधाधुंदीची किंमत खरेंच कोण चुकयता? आनी मागीर पर्यटकांकडेन संबंधीत हिंसक घडणुकांनी वाडटी वळरी आसा. दर्यादेगेचेर झगडी, हल्ले, छळ प्रकरण आनी सोरो पिवन झगडी कडेन संबंधीत खून लेगीत आसात. गोंयचे दर्यादेगेर सुर्यास्त आनी विसव घेवपा खातीर आसात. रस्त्यार जावपी फायट ऑडिशन न्हय, पूण चडांत चड थळावे लोक म्हणटात की ते एका काळार स्वताचे म्हणटाले त्या जाग्याचेर तांकां असुरक्षीत दिसता. आनी ते फावशे नासले जाल्यार दर्यादेगेचेर थेट कार आनी दुचाकी चलोवपी पर्यटक परत एक फावट येवपी हेडलायन जाल्यात. पार्किंग झोन विसरात. कांय जाण आतां गोंयचे दर्यादेगेर ऑफ रोड रेस ट्रॅक भशेन वागपाक लागल्यात आनी गोंयच्या नाजूक दर्यादेगेवयल्या पर्यावरणाक लुकसाण करतात. गोवा 365 खातीर लिन्सी मिनेझीस आनी अरुण नायक. चिंचणी ग्रामसभेत नव्या अर्थीक वर्सा खातीर 3,92,10,500 रुपयांचो अर्थसंकल्प मंजूर केला. वांगड्यांनी सरकाराक पावसाच्या दिसांनी आपत्ती व्यवस्थापन आनी हेर तातडीच्या कामां खातीर पंचायतीची आपतकालीन खर्चाची मर्यादा 5,000 वयल्यान 1 लाख रुपया करची अशी मागणी करपी थाराव संमत केलो. विविध उदरगतीच्या कामां खातीर 1,91,56,000 रुपयांच्या नियोजित खर्चाक सभेन मंजुरी दिल्या. बसकेत वांगड्यांनी सध्या 5,000 रुपया निश्चित केल्ली उणीव आपतकालीन खर्च मर्यादा विशीं हुस्को उक्तायलो. पंचायतीक आपतकालीन परिस्थितीत खास करून पावसाळ्यात आनी तातडीच्या भौशीक कामां खातीर कळाव करिनासतना 1 लाख रुपया मेरेन खर्च करपाक परवानगी दिवची अशी मागणी करपी थाराव एकमतान संमत जालो. बजेट पास केला अराउंड 3,92,10,500 आमगेले जे टोटल रिसिप्ट आसा ते आमी आनी एक्सपेंडिचर आमी 3,91,66,000 सो ते प्रोबेबल सेविंग अशे 44,500 सो हे आमी आज हो बजेट पास केला आनी तेच भाशेन आमी एक रेजोल्युशन मांडिला आज पंचायतान जे आमगेले कितें म्हणजे डेव्हलपमेंटल वर्क्स धाकटी कामां आसताय आमी ते एक केस सांगसो तुमकां आमी एक आमी वर्क्स घायल्ले पेविंगाचे सो तिका आतां 2 पार्टीची फायल आतां आमकां परतून रिटेंडर करपाक पडलें. तेच इंजिनियरान एस्टिमेट केल्लो 45,000 सी आमी गाडी PDO मुखार गेली सगळे पास आनी लास्टाक टेंडर जावन कॉन्ट्रॅक्टरान बीड करपाक कोण कॉन्ट्रॅक्टर बीड करूं 45,000 म्हूण धाकटो एस्टिमेट म्हूण सो हेचेर आमकां परतून रिटेंडर करूंक पडलें. दुसरे पार्टी सेम कोण कॉन्ट्रॅक्टर येयलो न्हय बीड करपाक सो हेचेर म्हाका गव्हर्मेंटाक सांगपा जाय चड करून आमगे डायरेक्टर ऑफ
पंचायत आणि पंचायत मिनिस्टराक जे प्रोविजन जे सरपंचा जे आहा ते 5000 ते एटलिस्ट 1 लाख तरी केलं जाल्यार आमकां ही बारीक बारीक डेव्हलपमेंटल कामां ती घेवपाक मेळटली. नाजाल्यार कितें करूं पडटा, कोटेशन करूं पडटा, टेंडर ताका लॉंग प्रोसिजर जाता आनी त्याच पडटा लास्टाक कॉन्ट्रॅक्टर घेवन तुमकां कितले मोडपा मेळटा आतां? एटलिस्ट आमकां 5000 मोडपाक मेळटा. एज अ सरपंच पावर हें आडोवपाक जाय. सो हेचेर हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे तुमी आमकां प्रोविजन करचे पयशे एटलिस्ट 1 लाख करपाक. आमकां एस्टिमेट आहाय ते म्हाका 1992 आसून आमले आज वर्सांनी अपग्रेड केलो. सरपंचा पावर आहा फकत 5000 फकत 5 लेबर येता. सो आनी 5000 जरी वयर आमी कितें कोताय जाल्यार ती आमी आख्खी मिनिस्ट्री धाडपा पडटा पंचायत. सो अर्जंट गरज आहा आमी सेक्रेटरी आनी सरपंच पावर दिवपाची एटलिस्ट 1 लाख तेंच्यान मोडपा आसा. कंटिजन्सी फंड लायक काल चोयला आमी केन्ना वादळ मोडयल्लें लेबरां फारीक करता जाल्यार ते बजेट आसना. सो ते भाशेन जेन्ना नेसेसिटी पडटा तेन्ना ही कंटिजन्सी फंड 1 लाख तरी सरपंच आनी सेक्रेटरी विथ द परमिशन ऑफ द बॉडी रेजोल्युशन घेवन मोडपाक तेंकां प्रोविजन आसपा जाय. हें चड गरजेचें. आज पास जालें हें रेजोल्युशन घेवन. रेजोल्युशन पास जाला पूण धाडपा जाय. धाड म्हणटरी तें आमकां दिवपा जाय परवानगी. रेजोल्युशन आमी कितली घेताय बट रेजोल्युशन घेताय तशें करून जायना. काल पावस पडला जायतो आनी तेंगे बजेटात तेंका फावंक ना जालें 5000 दिताय. पूण गरिबांक कितें तेका चटकन गरिबां हेल्प करता जाल्यार तेंका फावंड आसना. आनी आज आमी तेंका तेमी एप्रूवल घायला एटलीस्ट 1 लाख तरी पूण दिवपा एमर्जन्सी. ते मनाय आठव जाल्यार 1,500 घेता. 2,000 घेताय. पूण तेंका फावंड आसना. म्हणटकच गरिबांक रस्त्यार एमर्जन्सी ते पंचायत हेल्प करता पूण तेंका फावंड आसूंक जाय न्हू. 1 लाख तेंका तेमी हें केलां आनी गोवोरमेंटान तेंका दिवपाक जाय. कित्याक बरो एकदम म्हणजे बरो कमी तुम्ही सपोर्ट केला 1 लाख सरकारा कडेन मागणी करपाक मोडपाक. डिस्कस करपाक दिले जाल्यार पंचायत एकदम इजी जातलें. कित्याक गरिबां हेल्प जाता एमर्जन्सी फायर ब्रिगेड येता म्हणल्यार ओपत आसता पावना. पूण कितें जाता एक मनीस झाड रोड ब्लॉक जाता गव्हर्मेंटान एमर्जन्सी पंचायत दिली जाल्यार एकदम बरें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारताच्या वुमन्स रिकर्व आर्चरी पंगडान आयतारा शांघाय हांगा जाल्ले तिरंदाजी विश्वचषकाच्या दुसऱ्या टप्प्यात चीनाक हारावन रोमांचक भांगरा पदक जिखले. दीपिका कुमारी, अंकिता भगत आणि तरणाटी तिरंदाज कुंकू मोहोत हांनी निमण्या खिणांनी 5-4 अशे अविस्मरणीय जैत मेळयले. 2021 उपरांत भारताक ह्या विभागात पयले विश्वचषक सांघिक भांगरा पदक जिखले. ही मॅच पुराय वेळ लागीं उरली आनी एका पावण्यार चीनान आघाडी घेतली आनी जैत मेळोवपाची तयारी दाखयली. पूण भारतान खर प्रतिकार करून शूट ऑफ करपाक भाग पडले. अंकिता आनी कुमकुमान म्हत्वाची आघाडी घेवच्या आदी दीपिकान निमाणे जैत निश्चित केले. हाच्या आदी भारतान उपांत्य फेरयेंत प्रबळ दावेदार दक्षिण कोरियाक हारावन भांगरा पदकाचे जैत मेळयले. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि अरुण नाईक. फुडल्या सप्तकाच्या सुरवेक सकाळी उष्ण आणि दमट परिस्थिती आसतली जाल्यार दनपारा आणि सांज वेळार हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान विभागान येलो अलर्ट दिला. फाटल्या 24 वरांत कांय सुवातांनी गडगड घालत हलको पावस पडलो. हीच परिस्थिती फुडले 2 दीस अनुभवपाक मेळटली. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले तशेंच तापमानात उष्णताय लेगीत जाणवतली. देखून भलायकेची खासा जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. सोमारचे तापमान 36 डिग्री सेल्सियस ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. उष्ण हवामान, दमट परिस्थिती, हलको पावस, सोमाराक येल्लो अलर्ट, घोळटले थंड वारे, दनपारा उष्णताय, सामाची भलायकी, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्या ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.